Hi, this is Ajay Devgan. I'm at IFFI 53rd, and Goa is always fabulous. We shot Drishyam here, and the timing is perfect. And IFFI is happening here, and we are back here where the film was released 2 days back. So it brings back a lot of memories and good memories. नमस्कार, मैं हूं परेश रावल और हमारी फिल्म स्टोरी टेलर प्रीमियर होने जा रही है। द फिल्म इज़ रिटन बाय द मास्टर सत्यजीत रे साहब, डायरेक्टेड बाय अनंत महादेवन जी और मेरे को आर्टिस्ट है आदिल हुसैन साहब, रेवती जी, तनिषा जी। आप अवश्य देखने आइए। आमचे पयलींचे आतां बांद केल्लेले न्हू म्हटल्यार 7 वर्सां जाल्लीं आसा। हेचे पयलीं आमची मानशेची म्हटल्यार पावणी जाताली। पावणी जाल्यार म्हटल्यार एक पावसान आमकां थंय जाये बीन लावपाक हेतूनसून पावणी जावन थंयसर कोणें जाये पावणी व्हरोन जाये बीन लायताले। आनी तेतून आतां बांद जाल्ल्याक थंयसर मेंटेनन्स तेचो रिन्युवेशन आसलो, तो रिन्युवेशनूय काय जावंक नासलेलो 7 वर्सां पयलीं। आतां 7 वर्सां जावन तेचेर आतां आमी इमिडिएटली भाईक कळयलें आनी तेचेर आमी सांगलें की खंय तरी एक क्लिननेस हें करा म्हणून। तेन्ना ते हें करून परतून ती मानशेची हे आसली ती दारां परतून तेच्या दारांचो मेंटेनन्स टायम टू टायम जाल्लो जाल्यार तांकां काय प्रॉब्लेम जालो। फुडें आमची शेतां आसात थंय ते सायडीन, तेतून पयलीं हेच्या मेरेन थंयसर लोक शेतां करताले आनी आतां ह्या जर मेन मानशाचीच दारां जमकिना म्हणटकच तेतून खारसाण भुतून चडल्यामुळे तांकां फुडें त्रास जाता शेतकऱ्यांक। आनी तेतून फुडें पण्डी जे आसले आमचे ते पण्डी सामके ना। तेतून सुद्दां ते हेतून जर ते एक हे जाता जाल्यार एक डिमांड आसलो आमचो की एक हे जर सामके बरे हेतून करून दिता जाल्यार ते आमची फुडले 1-2-3 वर्सांक शेतकारांकय आमकां परतून पयलीं सामके एक 10 वर्सां पयलीं जशी शेतां जाताली तशी त्या पद्दतीन परतून एक दिसोन येवंक शकता अशें जर तेचेर कोणें हे करीत जाल्यार। तुम्ही म्हणटात आता याच्या पहिली म्हणजे आमदार असले दयानंद सोपटे हांगाचे, त्यांच्या हेचेर लक्ष बिन दिवंक ना की तुम्ही तांकां व्हरून वचून मेळ्ळा? त्या टायमार आमी आतां ह्या टायमार आमी न्यू इलेक्टेड मेंबर आसा। हेच्या पयलीं तेंची हे आसली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली की तेंच्यांनी खंय तरी तेचेर भर घेवन कितें तरी रिन्युवेशन आसलेले ते तेंच्यांनी करपाचे आसले। आमी तेतून त्या टायमार हे नासले, पूण आमी तरी दिसताले अशें की आयज आमचे कडेन अशी संदी आसा की आमी त्या हेतून आमी प्रपोजल भाई कडेन मांडलेले आसा की अशें आमकां त्रास जाता त्या हेतून। तर तेणी इमिडिएटली सांगल्या प्रमाणे तेणी सोमते WRD हे करून थंयसर क्लिननेस स्टार्ट केल्लेले आसा फाटल्या 2 दिसांक ह्या। आनी आतां हे मानशेचे आसले ते आमकां तेतून ते हे जर रिपेरेशनाक जर मेंटेनन्स जर सामको जाता जाल्यार फुडें तांकां हेच्या फुडें त्रास जावचो ना कसलो। अशें आसा की ही पयलीं आमी म्हणटाली 3 मानशेर आनी हेका नांव आसले 3 माणशे अशें म्हणटाले। आनी तेतून करून ह्या माणशेचेर पयलीं कमिटी आसली, ते कमिटींतल्यान ते वर्साक कितें तरी 2 लाखाक अशे पावणी व्हरताले। पावणी व्हेल्या नंतर तेन्ना ते नुस्तें मेळटाले, त्या नुस्त्याचे आशेक आसूं जाल्यार कित्याक आसूं तेन्ना काम करताले ते ना न्हय करताले। आतां हे बांदकाम जाल्या कारणान तांकां हांगा काय हे ना, त्यामुळे कोणाचोच हांगा लक्ष ना। कालचो माझे आमदार आसलो तेणी खरें हांगा लक्ष दिवंक जाय आसलो कित्याक तो एक ह्या कमिटीचो मेंबर आसलो अशें हांव आयकोन जाणा आसलें। जाल्यार त्या मानशेर तेणी लक्ष दिवन ही लोकांची जी शेतां वयर पाड पडल्यान ते जर तेणी केल्लेले जाल्यार आयज खंय तरी लोक सुशेगाद ते शेत करून आपले जगतले। आमचेय शेत आसा पूण थंय खारें उदक भरता, त्या खाऱ्या उदका खातीर आतां लोक सकयल पळोवंक पळयना, वचोंक पळयना। कारण कितलो खर्च करा आनी मागीर खारें उदक भरले जाल्यार सगळो खर्च फुकट वयता। हेका जबाबदार आसा तो हो माजी आमदार आसा अशें तरी म्हाका दिसता। कारण काल सकाळी हो आमदार निवडून येयलो आनी जेन्ना जीत आमदार निवडून येयलो तेन्ना तेणी आतां ह्या गोष्टींचेर लक्ष दिवपाचें केलें। तितले हे आमचे पंच बिंच आहा तांकांय दिसलें की आमच्या फाटल्यान कोण तरी आसा बाबा, आनी त्या खातीर आमी हे फुडें सरून करुया म्हणून आमी हे तेच्या कानार घातले आनी आयज तेका आमी हांगा आपयलो। त्या प्रमाणे तो आमचो आमदार हांगा येयलो, आयज तो पळयता आनी पळोवन तो म्हणटा की फुडें आपूण हेचेर तुमी आमकां पंचायतीचेर रेजुलेशन दिया, आपूण तुमची कामां करून दिता अशें सांगता हो। पण हांव कितें म्हणटा, आयज ह्या गोष्टीचेर ह्या शेतकऱ्यांचेर जर आयज पळोवंक गेल्यार की आयज पारशे गांवाची जास्त भर आसा तो शेतीचेरूच आसल्या कारणान तेणीन ते व्यवस्थीत करून दिवंक जाय आसले, ते दिवंक ना। आतां अशें म्हणया आतां
सांगपाचें म्हटल्यार उलोवंक सुद्दां म्हाका जमना कित्याक वचत थंय तेणी एक गोश्ट कितें आमकां ह्या पारशा गांवांत तेचोच गांव ही आसल्या समस्या केन्नाच्यान स्टार्ट जाल्या? ही समस्या आता उणे उणे ही समस्या उणे उणे 3-4 वर्सां तरी जाली. हा. खरीच म्हणजे 4 वर्सांक हेची आमकां जाणीव जावंक लागली ह्या 4 वर्सांक. त्याच्या पयलीं आसली पण इतली नासली पण ह्या चुकीचें 4 बांदकाम वर्सांक केलां दिसता तुमकां? हा? कारण कितें आसतलें चुकीचें बांदकाम? चुकीचें बांदकाम म्हणजे पयशे खावप आसतले तेचेर आनी कितें आसा हेच आसा न्हय ते. आणि आयज काल लोक फक्त त्या पयशा फाटल्यानच धांवले आसा. पयलीं थोडोसो नुस्त्या फाटल्यान धांवलो आनी नुस्तें खावन जालें आतां पयशे खावपाक. आतां पयशे खावन जाले आतां सुशेगाद घरा बसले आमी त्याच खातीर न्हय. सगळे शेतकऱ्यांचो विषय आलो की मानशी जी पयलींच्यान पुर्वजाच्यान चलताली मानशी 3 मानशे म्हणटाले तेका. तर ते खाजनगुड्डो बांदतना ते मानशे सारखे तेंच्यांनी प्रोविजन करूंक ना कित्याक मानशी खंय पावण्यांक 2 लाखां मेरेन वयताली सगळे आनी तेंकां आतां ती मानशी करूंक मेळना. कमिटी आहा ती कमिटी एक्टिव्हूय ना आनी तेका लागून मानशेचे जे काम करूंक जाय आसलें जे शेतकऱ्यां खातीर ओ ते जे पावण्यांक वयताले नुस्तेका खातीर ते जावंक ना सारखे. तेका लागून ऑलरेडी WRD डिपार्टमेंटाक सांगलेलें तेंच्यांनी इन्स्पेक्शनूय केलां एस्टिमेटूय केला. तो बांद कोसळ्ळो तो कम्प्लिटली तेंचो सारको बांदून दिवन हेचेर पेवर्स बीन सगळे येतले बेंचीस येतले ब्युटिफाय करतले हेका. तशेंच मानशेचे दारां तेंच्यांनी घेतल्या तांकां सांगलां इमिजिएटली दारां घ्या म्हणून ते दारां बेगीन जातली. फक्त तेंचे प्रोविजन जाळे घालपाचे आहा ते तेंचे कडेन डिस्कस करून तांकां ते काम करून दिता कित्याक शेती ही इम्पॉर्टंट आहा स्पेशली पारशा गांवांत आनी ते खारें उदीक भरल्या कारणान शेती ही थंयसर डॅमेज जाल्ली आहा. आतां हे जर हे तेंचे दारांचे जर विशय जात जाल्यार शेती म्हाका दिसता फुडल्या 1 वर्साच्यान शेती तांकां करूंक मेळटली. सो ते जाता तितके बेगीन तांकां मानशी करून दिता आमी. टेंडरिंग बीन जालें की आतां? मानशेचे बीन टेंडर एस्टिमेट आतां केला. एस्टिमेट आमी केला ह्यो प्रोविजन एंटायर बांद इन्क्लुडींग मानशी हे 2 फायल करूंक लायल्यात 25-25 लाखाचे. ऑलरेडी WRD मिनिस्टरा कडेन डिस्कस करून हे फायल प्रोसिजर एस्टिमेट करपाक लायला. एस्टिमेट ऑलरेडी रेडी आहा तेंचो. पर्सनली हांव फॉलोअप फायली घेवन पर्सनली फॉलोअप करून इमिजिएटली घेवंक जाय.